टायम आमकां सगळ्यांक खबर आसा मनोहर भाई आसलेलो. मनोहर भाईचे नेतृत्वाचेर आमी कार्य केल्लेले. तसंच खंयसर तरी आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये धुसफूस जाल्ली, खंयसर तरी मतभेद जाल्लेले आहा. त्या कारणान आमकां हांगा थोडी सिटां कमी पडली, 13 सिटां पडलेली आसा. त्या काळान मनोहर भाई मदीं रक्षा मंत्री जालो आनी गोंया सोडून थंयसर एक देशाक लागून थंय वयर गेलो, दिल्ली गेलो. त्या म्हणजे हांगा खंयसर तरी हे जालें. पुणून ह्या जे इलेक्शन जाले उपरांत जे प्रमोद सावंतान जे कार्य केल्लेलें आसा त्या कार्याच्या बळाचेर हांव सांगूंक सोदतां. पॅन्डेमीक येयल्लें जो नवीन मुख्यमंत्री जालो प्रमोद सावंत आनी तेणी नवीन कमान धरलेली. धरता आसतनाच एक खंयचो तरी फायनान्शियल क्रायसीस आसतना स्टेटीन पॅन्डेमीक येयल्लें. तरी आसतना ही गोंयची स्टेट तेणी इतली बरे भशेन चलयली. खंयची स्किमी स्टॉप करिनासतना मातशें डिले जावन स्टॉप करिनासतना डेव्हलपमेंट खंयचो स्टॉप करिनासतना तेणी काय केल्या. ह्या त्याच्या नेतृत्वात सगळं म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी 100% 20+ सीटां येतली. दीपक, मोरमुगांव तुमी लास्ट टायम 40 सीट जिखिल्ले. ह्या फावट तुमचें कितें आसा प्रेडिक्शन? हांव पयलीं सांगतालो आनी आतांय सांगता, मोरमुगांव मिलिंद नायक 100% जिखता. वास्को दाजी साळकर 100% जिखता आनी दाबोले मॉविन गुदिनो 100% जिखता. ही तिनूय सिटां BJPची कन्फर्म आसा. मुरगांव हांव कोर्तालिमाचे समज तालुका कोर्तालिमाचे उलयत जाल्यार कोर्तालिमाचे आमचे पार्टीन एक बरें डिसिजन घेतलें. एक आमचो सिनियर कार्यकर्तो जो आमचो नायक बसलेलो आसा, नारायण नायक, खरोखरच तो बरो कार्यकर्तो आसा. तेणी कार्य केल्लेलें आसा. पूण थंयसरले खंयचो तरी एक काय सांगचें म्हटल्यार एक लेट ताका डिक्लेअर केल्ल्या कारणान खंयचो तरी एक फुडें फाटीं जावं शकता. पूण म्हाका सुद्दां चान्सीस दिसता की तो थंय सुद्दां जिखूं शकता. एक्चुली जो एक्झीट पोल जो दाखयता पळय तो सारको फेल आसा. हांव गोंयकारांचे जे वोटर्स आहा, गोंयकार जे आसा पळय तांकां म्हाका दिसता जे एक्झीट पोल आहा पळय ते वोटरांक वळखूंक कळना तांकां. फूल आख्ख्या गोंयान भारतीय जनता पार्टी 100% गव्हर्मेंट फॉर्म करतले. इतलेंच न्हू, आयज सगळे मिडिया सांगतात, जशें एक्झीट पोल सांगता की BJP 14 येतले, 13 येतले, 15 येतले, कोण 16 येतले म्हणटा. पूण हांव हेचो लेमेन आनी BJPचो जो कार्यकर्तो आमचे जे वर्कींग आसा ते हितून तुमकां सांगूंक सोदता की गोंया ह्या स्टेटींचेर 20+ BJP येतले. आतां लोक आसतले 20 म्हणटा काय म्हणून, खरें सांगता तुमकां आमचें वर्कींग तशें आसा. आमच्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर, आमच्या संघटनाच्या बळाचेर, भारतीय जनता पार्टीन जे कार्य केल्लेलें आहा त्या बळाचेर हांव सांगूंक सोदता की भारतीय जनता पार्टीची सिटां 20+ 100% येतली. आमी सदांच म्हटलेलें, आमी स्लोगन केल्लो 22 आनी 22+, पूण हांव सांगता 20+ येवपाची शक्यता 100% आसा. मिडिया कितें जावं, आयज एक्झीट पोल म्हणटा की आमची BJP काँग्रेस सरकार गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो. हांव एक आव्हान दिवंक सांगूंक सोदता की काँग्रेसीन डबल सिटां क्रॉस करून दाखोवची, डबल डिजीट. म्हाका दिसना की 10 सिटां येतली. तेजी मॅक्झिमम 7 ते 8 सिटां येतली. हें म्हाजें प्रिडिक्शन आसा. हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्ता म्हटल्यार 20+ म्हणटा ती 26 सुद्दां जावं शकता. आनी MGची 3 सिटां आसा. मागीर एक आप येवं शकता, तृणमूल एक येवं शकता. हांवें जेन्ना 20+ म्हटलेलें आसता हांव 20चेर उबो रावूंक ना. हांवें जेन्ना समज काँग्रेस 10 म्हटलें जाल्यार ती 10, म्हाका दिसना ती 10+ म्हणूंक जाय. हांवें 10च म्हटलेलें आसा. पूण BJP 20+ म्हटलेलें आसा. TMC येवंक शकता असो तुजो स्टेटमेंट आसा? TMCन जसो गोंयान पयशांचो फ्लो केल्लो आसा आनी इतलो पयसो फ्लो केल्लो त्या हिसपान एक सीट येवपाचो चान्सीस म्हाका दिसता आसूं शकता. ही सुद्दां जे कार्य केलें, मंडळ अध्यक्ष म्हणून काम केल्लेलें आसा, स्टेट एक्झिक्युटीव म्हणून काम केल्लेलें आसा, आमच्या लिडर नेतृत्वाक आमच्या प्रमोद सावंताच्या अंडर काम केल्लेलें आसा आनी तेणी खरोखरच काम बरें केल्लेलें आसा. लोकांनी अफवा केल्लेली आसा, आमच्या CMाचें नांव घाण करपाचे प्रयत्न केल्लो आसा. गोंया खंयचोच फाटीं पडोंक ना. सगळ्या कोविडाच्या टायमाचेर सगळ्या आघाडीचेर आसलेले आहा आनी सगळें नेतृत्व प्रमोद सावंताच्या आदाराचेर जाल्लेलें आसा. आनी त्याच्याच आदाराचेर आनी आमी जी संघटना बांदलेली आसा, आमी जितली कामां केली लोकां मदीं, हांव सांगूंक सोदता की आमच्या 100% 20+ सिटां येतली.